जेजू नमन तुका सगळी म्हणया राव तू आमचे संगी सदा बाळोक जेजू वंदन तुका आता आणि सदा सर्वदा जेजू नमन तुका राव तू आमचे संगी सदा बाळोक जेजू वंदन तुका आता आणि सदा सर्वदा जेजू नमन तुका राव तू आमचे संगी सदा बाळोक जेजू वंदन तुका आता आणि सदा सर्वदा बाळोक जेजू नमन तुका राव तू आमचे संगी जेजू वंदन तुका आता आणि सदा सर्वदा दुसऱ्या शतमानांत आसुल्लो सांत क्लेमेंत एक व्हड बरोवपी आनी सांत पेद्रूच्या मेळीचो म्हळ्यार पाप साहेब दुसऱ्या शतमानाचो आपल्या निर्देशांत अशें सांगता ह्या बाळकाक स्त्रियांक जल्मल्ल्या पैकी श्रेष्ठ प्रवादी जो हांव सडीत साक्ष दिता आनी सांगता पळया देवा शेळयो त्याच पवित्र पुस्तकानय ताकाय म्हणजे क्रिस्ताकी देवाच्या सोबदाक जो आमचे मदें मनीस जालो ताकाय देवाची शेळी म्हूण आपयला वचू तो देवाचो पूत देवाचो एकच बाळ जुस्तीन मार्तीर आपल्या धर्म समर्थांत अशें सांगता देवा बापा उपरांत आमी सोबदाचो मोग करता आनी आराधन करता सोबदू जो जुवांच्या सुरवेल्या उतरांनी आमकां आयकूंक मेळटा सोबदू मनीस जालो जो देवात आवन जल्माला कित्याक तो आमचे खातीर मनीस जालो आनी आमचे कश्ट ताणें आपणाचेर वावयल्ल्यान ताच्यान आमकां गूण करूंकय जाता येदोळपर्यंत सगळ्या बरोवप्यांक एका लिपत्या रितीन ताचे थंय ओंपुल्ल्या सताक पळोवंक जालें सताचें बी आनी अनुकरण करचे सकत एकल्याच्या तांकी प्रमाणे मेळचो एक विशय तर हेर थोड्यांक ह्या सतांत भाग घेतिल्ल्या वरवीं देवाची वळख करची कृपा मेळ्ळ्या देखून आज जेजूचे बाळपण आमी नियाळतना आमकांय सताची वळख मेळ्ळ्या आनी ह्या घडये ह्या फेस्ताच्या मिसा वरवीं ताका भोगूंक आनी तें सत मानूंक आमकां एक अवकाश मेळ्ळा म्हूण पातयेया
ओळखून घेऊया आणि कंधारा रोपी घालूया. Miraculous is your name for those who call you in pain. For you bless, you honor you with your grace and love. Miraculous is your name for those who call you in pain. For you bless, you honor you with your grace and love. Jesus, oh infant Jesus, love you, oh infant Jesus. Jesus, oh infant Jesus, love you, my infant Jesus. Filled with innocence and peace, lead us to your God. Filled with innocence and peace, lead us to your God. Merciful are your ways for those who seek justice. For you bless, you honor you with your peace and joy. Merciful are your ways for those who seek justice. For you bless, you honor you with your peace and joy. Jesus, oh infant Jesus, love you, oh infant Jesus. Jesus, oh infant Jesus, love you, my infant Jesus. Filled with innocence and peace, lead us to your God. Filled with innocence and peace, lead us to your God. मिसाचे प्रस्तावना आम्ही ऐकूया. मोगाच्या भावा भयणीनो, बरी सकाळ तुमकां मागता आनी बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताचे उल्हास पटयता. फाटल्या 9 दिसांनी हांगासर येवन पवित्र पुस्तकाचे तशें म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचे वाटे विशीं आटाव चलोवन जोगत्या रितीन ह्या दबाजीक फेस्ताच्या संभ्रमाक आमी तयाराई केल्या. आनी आज उदेला हो दीस कुरपेचो, बाळूक जेजूच्या बेसावांक दिनवास दिवचो, बाळूक जेजूक मान करचो. जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात म्हणलें देवाचें उतर आमकां जिविताची वाट वळखून समकोंक उलो दिताना. आयची देवस्तुती जेजू क्रिस्ताक आमचे मुखार दवरून तो आमचे अस्कतकाये विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेश्ठ येजाक न्ही, आमचे बरीच सर्व संगतींनी कश्ट संकश भोगलो तसलो आमचे संगीत समकाता म्हणलें धैर्य दिता. संवसार आनी तांतल्यो वाटो दिसान दीस आमकां आकर्शीत करतना तांकां बुलोवन चलवून जिवीत होगडाय नाशे रावंक क्रिस्ताचे खरे वाटेक वेंगोंक हे मिसाचे बेटेंत कृपा मागून घेवया. प्रवेश गिताक दया करून उबे रावया. पेज नंबर 2, गीत 3, पान संको 2, गीत संको 3.
आम्ही अत्रेकता जीवन सोम्या तुझे पोषण जीविताचे अमर जीवित दिवचे सेवता काढत्म्याचे जीवन सोम्या तुझे पोषण जीविताचे अमर जीवित दिवचे सेवता काढत्म्याचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रागच्या बाळका जेजूची वार्षिक परब आचरूंक हांगासर जमलेल्या मोगाळ भावांनो आणि भयणीनो, अपुरबायचो दीस आयचो कित्या सोम्यानच तो आमचे खातीर केल्लो. संदेश आमकां मेळटा ते दुसरी वाट धरून आपल्या मायगावाक फाटी गेले. आमी दुसरी वाट जिवितांत कशी धरची, आमी धरिल्ली वाट सारकी आसा गी ना गी म्हूण कशें वरोवन पळोवचें आनी सोम्याच्या पावलांनी चलोवंक आमकांच आमी कशें आयतें जावचें हो जावन आसा आयचो संदेश. आज भारताचो पयलो मारतीर लायक जावन आसा दैव सहाय पिळ्ळे तमिळनाडच्या कन्याकुमारींत आसलो. ह्या रायाच्या आस्थानांत आसून क्रिस्तांव जावन आपणाचें जिविताचें बलिदान दिवन जायते कश्ट सोंसलो हो मारतीर हाका इगर्ज माता सांत म्हूण वलायता आनी ताचें फेस्त आमी करता. तो एका दुसऱ्या वाटेन चल्लो आनी देवा खातीर आनी क्रिस्ता खातीर आपणाच्या जिविताचें बलिदान दिवंक सोंपलो. ताचें आदर्श घेवन हांव आनी तुवें बऱ्या वाटेन चलोवंक जाय आसली कृपा मागून घेवया. आमी जायते फावटी चुकोवन वायट वाटेन गेल्या. आमी केल्ल्या पथकांची दूख धरून खेरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटिली जावंक आमकां जायत आयती करया. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी जेजू बाळकाच्या भक्तिका पासून मागता आमच्या जण एकल्याची तेसावां जण एकल्याच्यो गरजो आतां आमच्या मोती काडून हे मिसाचें बलिदान आमकां हे कुरपे बरीत अनुभोगाचें जावं दी म्हणून मागया. हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सुदगण्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून म्हज्या स्थान संकार म्हणये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर तुमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात पूण परातून मागता. पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर. महिमा देवा उंचरगी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा
नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकडता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप खाता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या पोचलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोवपवित नावाक आम्ही मान दिता आणि ताच्या नावान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आम्ही तुका देन वाजता ह्या जिवितांत जे गोडसाण साकून ददोशी जावंक आणि सर्गार तुज्या आनी आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या सुंतसजी संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सेवे पवित्रत्मेच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. द्वितीनियम पुस्तकांतलें वसप पळय आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सूख मरण आनी दूख दवरता हांव आज तुका दिता ते सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उपदेश तूं आयकशी जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आनी ताचे उपदेश कायदे आनी नियम पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली आनी तूं तुजे अधीन करूंक भितर सरताय त्या देशान तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो पूण तुजें काळीज वांकडी वाट धरीत जाल्यार आनी तूं आयकना जायशी जाल्यार आनी ताळणेक सांपडून हेर देवा मुखार सरपटून तांची पुजा करशी जाल्यार आज हांव तुमकां सांगता तुमचो सत्यानाश जातलो ज्या देशान भितर सरूंक आनी जो देश तुमचे अधीन करूंक तुमी जॉर्दान उतरतात त्या देशान तुमी लांब काळ जिवंक शकची नात आकाशाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां जिवीत आनी मरण आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरता जिवीत विंचून काडूंक आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडेन तीर एकवटन राव कित्याक तोच तुजें जिवीत आनी सर्वेस्परान सापोत घेवन सगळ्या संसाराक विस्तारला देवाची महिमा प्रगटच्या सगळ्या संसाराक विस्तारला देवाची महिमा प्रगटच्या देवाची महिमा वर्णन
हातांचो वावर परगडता हरी दिसा ही गजाल संगीत आसा हरी क्रांती ही खंगार कळयत आसा तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला देवाची महिमा परगडच्या सर्वेस्पर आपले परचे आशीर्वाद दिता तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकूंक येना तरी तांचो ताळो प्रितुमेर गाजता तांचो संदेश सगळ्या संवसाराक पावता तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला देवाची महिमा परगडच्या तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला देवाची महिमा परगडच्या हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें पाजिल्ले दोन दरेचे तालवारी प्रास चड कातरूंक शकता तसलें प्राण आनी आत्मो सन आनी आडांचो सार सयत मेकळें करता पर्यान विंदूंक ताका सकत आसा मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना ते पारकिता सगळे सृश्टीन देवाचे सृश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांयच ना सगळें ताचे हुजीर उक्तें आनी दोळ्यां मुखार सोडून दवरले बरे आसा त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याचें लेख दिवंक आसा तर आमी उसारतांव तो बावार्थ तीर सांबाळया कित्याक आमकां आसा एक श्रेष्ठ याजक सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत आनी कांय आमचे अस्कतकाये विशीं कनवळाय आनी ना तसलो श्रेष्ठ याजक न्हय आमचे बरीच सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगुल्लो तसलो तरी ताणें पाता केलें ना तर गरजे आकंताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कुरपे सिंहासनाक लागीं सरया देवाचें उतर हें देवाचे उपकार Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Malka Jesu keryangaman ani santos ulas pavya madur gayanan taka harsiya manami Maria. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता
महिमा तुका येसुम्या. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्रांक सांगत आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मोन आसलो त्या विशीं तांचे लागीं विचार केलो. ताणें सांगलें, जुदयाच्या बेतलेम शारांत, कित्याक प्रावाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तो जुदा प्रांताच्या बेतलेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अती ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी, इस्रायलाक म्हज्या परजेक चलयतलो गवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें आनी ते नखेत्र तांकां दिश्टी पडिल्ली वेळगडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेतलेमाक धाडलें म्हणून, वसा आनी बाळकाची सत्रायन सोदना करा, आनी तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवेंय वचून ताका नमस्कार करी जाय. रायाचें उतर आयकून ते 22 जण गेले. तेदवां उदेतना तांणी पळयल्लें तें नखेत्र परत्यान तांच्या मुखल्यान वेतालें तें, आनी शेकी बाळक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नखेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरा भितर सरून तांणी बाळकाक आनी ताच्या आवय मरियेस सांगाता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्याची चिलां उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणीको, भांगार, दुंप आनी रक्तांबळ. पूण हेरोदीस हरशीं तांणी फाटीं वचनाय म्हूण देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचें उतर हें. वाकडी तुका क्रिस्ता. बाळका जेजूक मान करूंक आनी ताचें फेस्त संभ्रमोवंक हांगासर आयिल्ल्या मोगाळ भक्तिकानो, पोरणी वाट सोडा, नवी वाट धरा, हो आयचो आमकां मेळचो संदेश. आमी साबार वाटो जाणाव. आमच्या चलत्या जिवितांत आमी पळोवंक गेल्यार आमी हळडेतना आयिल्ल्यांक पांय वाट कळीत आसा, मेरेची वाट कळीत आसा, गुड्या मैदानारेची वाट कळीत आसा, मातयेचे बारीक अशीर मारोग कळीत आसात. आनी आमी सिटीक आयिल्ले बरी आमकां डांबर घाल्ले सिटी भितरले रस्ते या कॉन्क्रीट घाल्ले पळोवंक मेळटात. ते न्हय आसतना व्हडले रस्ते हायवेज पळोवंक मेळटात. भायल्या गांवांनी गेल्यार एकेका कुशीन 3-4 मोटारां वेचीत आसली, फ्री वेज म्हणून व्हडले व्हडले रस्ते आमकां पळोवंक मेळटात. रस्ते विविध नमुन्याचे, आनी ह्या रस्त्यार आमी खंय वचचे, कशें ठिकाण्याक पावचे, सलिसायेन पावचे म्हणून आमी बरे बरे रस्ते करूंक सदान करता. वांकडे रस्ते आसले काण नीट करता आनी त्या सुवातेक बऱ्या रितीन पावोवंक आमी प्रयत्न करता. आधुनीक काळार वाहन चलयतल्यां कडेन GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, हाचेतान GPS गेल्ले कुडले आमी निर्दिश्ट ठिकाण्याक पावता. पूण पयलींच्या काळार तशें नासलें. आमी खंय येतना तेणे वचून इसारचें, हो रस्तो खंय येता, तो रस्तो खंय येता, 4 जाणां कडेन इसारन आमी एका ठिकाण्याक वेचें आसलें. आतां पलान एका मनशा कडेन एकल्यान विचारलें खंय हो रस्तो खंय येता, तो म्हणालो खंय हो रस्तो खंय वचना, हो हांगात रावता, सुमार वर्सांतान हांगात आसा म्हणालो खंय. ताणें एक उलटी जाप दिली. आनी एकल्यान विचारलें खंय हो रस्तो खंय वेता, त्या हळडेक येता गी म्हण विचारलें खंय, तो वय वेता म्हणालो खंय. ताचो इश्ट म्हणालो खंय तूं कित्या सायबा म्हणटाय, तूं पयले पटी ह्या गांवाक आयलाय, तूं हो रस्तो येताय म्हण कित्या म्हणटा. न्ही येता म्हण सांगना जाल्यार खंयचो येता म्हण सांगूंक जाय. देखून हांवें खंयचो येता म्हण सांगलें म्हूण. तशें सूख वाट दाखयतले आसात. रामपांचे एक जोक सांगून हिणें सबार जाणांनी आयकला जावंक पुरो. वाट विचारली खंय रामपा कडेन, तो म्हणालो खंय रायटक पोले, लेफ्टक पोले, गूड अंगडी केंड पोले म्हूण. म्हणजे आमकां वायट वाटो सांगचे तसले जायते जण आसात.
आधुनीक काळार आमी पळोवंक गेल्यार जावं पुरो आमचे राजकीय फुडारी, जावं पुरो धार्मीक फुडारी, जावं पुरो माध्यमां, जावं पुरो विविध क्षेत्रांनी आमकां वायट वाटो जायत्यो पळोवंक मेळटात. देखून ह्यो वायट वाटो सोडून नीट वाटेक येवंक आमची लितुर्जी आयचे दिसा आमकां आपोवणे दिता. तर सारकी वाट खंयची, ती सारकी वाट आमी कशें सोदून काडचें ह्या विशयान थोडो नियाळ करया. पयल्यान पयलें आयचें वाचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें 4 अध्याय 12 ते 16 म्हणसर वळ. हातूंत कितें बरयलां म्हळ्यार देवाचें उतर तुज्या जिविताक वाट तें प्रेरक आनी क्रियात्मक जावन आसा. सो देवाच्या उतराचेर आमी चलोवं जाल्यार आमी सारक्या वाटेन समकतांव म्हण जालें. देवाचें उतर इतलें प्रभावीत की प्राण आनी आत्मो ताचे मदलें व्हडलो व्यत्यास आमकां कळना. प्राण कितें आत्मो कितें मनशाक कळोवंक कश्ट, पूण देवाच्या उतराक प्राण आनी आत्म्या मदें व्यत्यास करचे तसली सकत आसा. देवाच्या उतराक संद आनी आमचो हाडांचो सार, संद आनी सार हाच्या मदलो व्यत्यास कितें करची सकत आसा. मनशाच्या काळजाचे अत्रे कितें, ताची चिंतना कितें, ह्या मदें व्यत्यास करची सकत आसा. कित्याक म्हळ्यार देवाचे शब्द तितलो प्रभावीत जावन आसा. देवाच्या उतराक आमी इतलो मान दिवंक जाय, कित्याक सगळें देवा मुखार सोडोवन दवरलां. देवाक सक्कड दिसता, देवातान लिपोवचें तसलें कसलेंच ना. हर एका मनशान देवाक निमाण्या दिसा आपल्या करण्यांचें लेख दिवंक आसा. म्हणून आयचें पयलें वचप सांगता म्हणजे देवाचें उतर आमकां मार्गदर्शन दिवंक शकता. कित्याक ताका कळीत आसले बरी दुसऱ्या संवसारी कोणायकी मनशाक कळीत ना. देखून आमी देवाच्या उतराचेर आमची वाट समकोवंक जाय म्हणून हें वाचप आमकां आपोवणें दिता. पोरण्या सल्ल्याचें द्वितीय नियम पुस्तक आयचें पयलें वचप. इस्रायल परजा 40 वर्सां पैणकर आपल्या बसयल्ल्या गांवाक वेता आसतना देवान तांकां नियम दिले, 10 उपादेश दिले. हे उपादेश तांणी आपणाचे करून घेवंक जाय. ह्या उपादेशा प्रमाणे तांणी चलोवंक जाय म्हण देवान तांकां ताकीद दिली. आनी देव तांकां म्हणालो मोइजे मुखांतर, पळया हे नियम तुमचे मुखार दवरला. एका कुशीन जिवीत आनी मरण तुमच्या मुखार दवरलां. आनी तुमी जावं पुरो जैतेवंत या तुमी नासाक पावंक पुरो. तुमी खंयची विसवण करच्यात तांतूं होंदवून आसा. जर तर तुमी हे उपादेश तुमी पाळतात तुमी बसयल्ल्या गांवाक वचून पावतेल्यात. जर तर तुमी ते पाळिनात तुमी नासाक वचून पावतेल्यात. पळया देव तुमकां खंडीत जावन सांगता देवाच्या उपादेशा प्रमाणे तुमचें जिवीत मांडून हाडा म्हूण पोरण्या सल्ल्यांत इस्रायलाक दिल्लें तें ती शिकोवन आज म्हाका आनी तुका भोव आपुरबायेन लक्ती जाता. मुगाळ भावांनी भयणी, दुसरीच वाट धरून गेले. हो सन्निवेश कसलो पळया. आयच्या वांजेलांत मातेवाच्या वांजेलांत 2ऱ्या अध्यायांतलो आत्तां आमी आयकल्ल्या वांजेलांतलें वाचप हें. कोण राय जावन आसलो? हेरोद श्रेश्ठ राय म्हूण आसलो. तुमी जाणात दावीद एक महान राय. इस्रायलीची चरित्र काडल्यार दावीद इतली पातकां केल्यार इतल्यो सुखी आदारल्यार आजून इस्रायल परजेक महान राय कोण? दावीद. कित्याक तो आपणाचें पातक रोडलो आनी ताणें जिणी बदलेली आनी देवाकच तो चिडकोन रावलो. तो कितलो पातकी म्हूण देवान पळोवंक ना, पूण तो बरो मनीस, देवाक मागून ससो मनीस म्हणून आज ताका आमी मान करता. दावीद रायां पैकी राय व्हरतो राय. ह्या दावीद राया उपरांत सगळी चरित्र काडल्यार लांब अवधेक आडाळतें केल्लो राय जावन आसा हेरोद श्रेश्ठ राय. जेजू जल्मोवच्या 40 आनी 7 वर्सां आदीं तावन जेजुच्या काळा म्हणसर आसलो तो राय 40 आनी 3 वर्सांचें आडाळतें ताचें बळादीक राय. वो इतलो बुदवंत राय की ताणें देवाळ बांदलें. तुमी जाणात सलमावान बांदलें तें देवाळ तेंत वृद्धी करून व्हडलें देवाळ बांदली ख्याती ह्या मनशाक संदवता. कित्याक तो इतलो शाणो जावन आसलो. एक व्हडलो बांदपी शिल्पी म्हणलें नांव ताका पडलें. तेणे आसतना रोमागारांनी ताका अपॉयंट केल्लो, रोमागारान ताका दवरलो. कित्याक तो अर्दो जुदेव अर्दो इदुमेयकार. तो प्युअर सगळो संपूर्ण जुदेव न्ही जाल्यार बायलो मनीस जाल्यार ताका हाडून ताका राय करून दवरलो. कित्याक तो रोमागारांनी सांगलें पुराय करतालो. रोमागारान सो एक बारी तांकां खाल जावन चलचे तसलो राय तो जावन आसलो. आनी ह्या रायान इतलें बरेंपण केल्लें की तांचो सूख लोकांक कश्ट जाता आसतना तांचे तिरवो मस्त उणो केलो. तांकां विनायती दिली. आनी लोक आनी दुर्बळकायेंत आयलो म्हणटा आसतना
ताच्या आसतना आसले भांगार कोडोवन तांकां जेवणाक आनी पडयलें तशें म्हणटा सर एक बरो राय सक्कडाकी मेसवोस राय पूण तो म्हातारो जालो उतर प्रायाक येता आसतना ताका इल्ली बळबूद सुरू जाली उतर प्रायार कितें केलें ताका दुबाव आपूण म्हातारो जालो आतां म्हाका कांडेक एक दोन दुसरो कोणी राय जाता कोण ना म्हूण पळय तसो स्वार्थ कितलो पळया ह्या स्वार्थान ताणें कितें केलें पयलें ताच्या बायलेक लगाड काडलें पयल्या बायलेक जिवेशें मारलें ताचे उपरांत मालगोडो पूत आसलो ताका लगाड काडलें ताचे उपरांत ताचे दोग जाण पूत आसले तांकांय लगाड काडलें ताच्या आस्थानांत व्हडले व्हडले मतपारी आसले तांकां पुरा पिचार करून भितर दवरलें आनी सांगलें हांव मरच्या पयलें तांकांय लगाड काडूंक जाय कोणाक पळयल्यार कोणाक ताका दुबाव आसा वो राय जाता म्हूण तांकां पुरा लगाड काडची ताची एक इच्छा कित्याक म्हळ्यार आपुणूच ती हाका देलार बसोवंक जाय ह्या सिंहासनार दुसऱ्यांनी बसोवन वचो असलें चिंतपाचो मनीस तो आतां कितें जालें हे ज्योतिशी उदेन तितान आयले तेग जण हे तेग राय येवन म्हणाले कितें म्हणाले इज्रायलाचो जुदेवाचो राय जावचो हांगासर जल्मला म्हण आमकां कळना ताचें नखेत्र आमी पळयलां म्हूण हाची ही सीट कांपोवंक सुरू जाली आमच्या मिनिस्टरांची सीट कांपता पळय तशें हाची ही सीट कांपोवंक सुरू जाली सीट कांपतना ताणें कितें म्हळें आतां म्हाका लगाड काडटात म्हज्या बदलेक तो राय येता देखून तुमी वचा ताची सोदना करा तो बुदवंत आसलो शास्त्र्यांक आपोवन ताणें बूक वाचून सोदून काडलें बेतलेमान जल्मता म्हणलें हांवें आयकलां तुमी बेतलेमान सोदा तांकां सोदूंक कश्ट मारूंक ना कित्याक तांच्या मुखल्यान नखेत्र गेलें आनी नखेत्रान वचून तांकां ठिकाणो दाखयलो जेजूक तांणी मान केलो आनी ते फाटी येवचार आसले आनी त्याच वेळार तांकां स्वप्नांत देवान ताकीद दिली कितें ही वाट सोडा आनी दुसऱ्या वाटेन तुमच्या गांवाक फाटी वचा पळया जें कितें हेरोदान चिंतलें जेजूक लगाड काडूंक पूण देवाची मांडवळ देवाच्या पुताक वाचोवंक जाय ताचेतान आमची सोडवण जावंक जाय देखून देवान दुसरीच वाट धरली आमच्या जिवितांत ती आमी वाट धरता थोडे फावटी नासाची वाट आमी धरता पूण बरी वाट देव दाखोवन दिता पळया इज्रायल त्या रायांक एक नखेत्र दाखयतालें आमच्या जिवितांत आमकां नखेत्र कोण आमच्या जिवितांत आमकां नखेत्र देवाचें उतर पवित्र पुस्तक म्हज्या जिविताक वाट पवित्र पुस्तका विशीं बरयल्लें अशें आसा जो हांव इजाया प्रवतीच्या ग्रंथांत 30व्या अध्यायांत आमकां सांगता 21वी ओळू म्हज्या उतराक कान दी तुका वाट उजव्याक गी दाव्याक गी हांव सांगून दितां आमकां दुबाव येता आसतना म्हज्या उतराक कान दी देवाचें उतर आयकुया ती आमकां वाट सांगता गादीच्या पुस्तकांत 12व्या अध्यायांत बरलां सतानी तिचे वाटेन जिवीत लागता ह्या वाटेंत ना मरण सस्तांक जियेजय जाल्यार सतानी तिची वाट धर गादींच्या पुस्तक 15व्या अध्यायांत बरयलां देवाची वाट संडल्यांक देव कठीण रितीन तिदवता जायते कश्ट येवंक साध्यात की तातूंत देवाच्या वाटेन समकनाय किर्तनांत 26व्या अध्यायांत आमकां 26वें किर्तन म्हणटा दाखय सुम्या तुजी वाट शिकय सुम्या तुजी वाट किर्तन 119 म्हणटा सुम्या तुजें उतर दिवो म्हज्या जिविताक उजवाड म्हज्या वाटेक पळया देवाच्या उतराक पवित्र पुस्तक इतलें मान्यता दिता की त्या देवाचें उतर आमकां सारक्या वाटेन चलोवंक शिकयता आमी जायते फावटी दुसऱ्या वाटेन गेल्ल्या वेळार तिदवून आमकां बऱ्या वाटेक आपोवन हाडटा देखून देवाच्या वाटेन आमी समकल्यार आमकां वायट वाट सोडून बऱ्या वाटेक येवंक साध्य जाता म्हणलें चिंतप आमकां मेळटा एक फावटी अशें घडलें बेंगळुरांत जाल्लें घटनें आमचो एक प्रायवंत पाद्र्याब आसलो ताका फळ झाडां रूख झाडां आनी प्रमाण बारी बरेंकन पळयतालो पूण दनपारां ताका जेवण जाल्या पयलीं न्हिदची संवय शेजारचो एक भुरगो केदाळ ह्या दनपारां वेळार येवचें आनी थंय आशिल्ल्यो फळ वस्तू आनी परत सोरून व्हरच्यो पाद्राबान कितें सादारण ह्या म्हाताऱ्या पाद्राबाक ताका धरूंक जावना एक दीस अवचित्त तो भायर येता आसतना हो भुरगो मस्का सांगेच्या रुख्याचो तुदयेर आसा आनी एक पोतें काडून पुरो मस्का सांगो काडटा पाद्राबान चिंतलें हाच्या फाटल्यान धांवोंक म्हाका जायना वो मस्को सांगो काडून धांवोंक आतां सकाळ पाद्र्याब गेलो ताच्या मुळांत रावलो आनी म्हळें अळे बाबा पुरो मस्को सांगो काड थोड्यो म्हाका थोड्यो तुका म्हणालो खंय आनी त्या भुरग्याक पुरो मस्को सांगो काडल्यो ताका ताणें घरा आपोवन व्हरलो ताका बसयलो आनी थोड्यो मस्को सांगो पाद्र्याबान दवरल्यो पुरो मस्को सांगो ताका दिल्यो ताका आनी पाद्र्याबाक एका नमणीची इश्टागात जाली ताचे उपरांत पाद्र्याबान ताका बरें सांगलें तूं केदाळे हांगा ये तुका कितें जाय हांव दितां अशें म्हण त्या भुरग्यान आपणाची सालत बदलिली इस्कालाक वचनातलो भुरगो आतां इस्कालाक वचोंक सुरू केलें बऱ्या वाटेन आतां एका बऱ्या पावंड्याक तो पावलो त्या पाद्र्याबा पळोवंक केदाळे येता ताच्या जिवितांत जाल्ली एक बदलावण पळया पोखरी भुरगलो एकलो सोर म्हणून
हर एकल्यान खेळुल्लो भुरगो आज एका बऱ्या वाटे पावलो कितें म्हणल्यार त्या पाद्रपाच्या इश्टागातीन देवाच्या उतरांतूय ताका फाटी हाडलें आनी एक बरी जिणी जियोंक तो सकलो हें घडीत आमी पळयल्ली गजाल पूण एक कशें बदलावण एका मनशाच्या जिवितांत येता म्हणून आमकां दाखोवन दिता. मुगाळ भावांनी भयणी, आमी जायत्या नमणेंत दुसऱ्या दुसऱ्या वाटेन आमी समकता. आमच्याच सक्तेन आमकां सारक्या वाटेक येवंक साथ दिना. कित्याक मनीस असकत आदामानी येवन तुमी जाणात तांच्याच सक्तेन तांकां रावोंक जालें की जावना. पवित्रतेच्या चरित्रांत आमी पळोवंक जाल्यार जायते महान व्यक्ती ते दळा पडल्यात, दुसऱ्या वाटेन गेल्यात, पूण तांच्याच सक्तेन रावुल्ले नासाक वचून पावल्यात. पूण कोण देवाचेर पातयेवन आसा ते सारक्या वाटेक आयल्यात. तो देवाचेर पातयेवंक जाय, देवाच्या उतराचें मार्गदर्शन घेवंक जाय, त्या वाटेन आमी समकल्यार आमी सारक्या वाटेन येवंक जाता म्हणलें आमकां शिकप. आतांचो पापा फ्रांसीस ह्या विशयांत आमकां ती दिता आनी म्हणटा पातकां पैकी व्हडलें पातक गॉसिप म्हणटा. गॉसिप इज एटम बॉम्ब. हेरां विशयान खबरो करच्यो. पाप साहेब म्हणटा हे खबरो करता आसतना पाद्र्याक तुमी सांगाता जियेतात, तुमी एकामेकाच्यो खबरो करतात जाल्यार सिस्टरान तुमी सांगाता जियेतात, तुमी खबरो करतात जाल्यार कुटुंबान तुमी जियेतात, तुमी एका शेजारच्याच्यो खबरो आनी करतात जाल्यार तुमी तांच्या जिवितांत एक बॉम्ब घाल्ले बरी म्हणटा पाप साहेब. पळय ही एक वायट संवय आमच्या जिवितांत आसची. हेरां विशयांत वायट उलोवचें, तांच्या विशयांत खंडन करचें, तांकां नाका जाल्लें सांगून दिवचें, असली एक संवय आमचे ते आसा. दुसरो संवय आमचे ते आसूं बरो राग, हगें, मोसोर, स्वार्थ, द्वेश, तरावळ नमणेचे आमचे ते आसूंक पुरो. एकलो आमाल पिवण्याक बली जावंक पुरो, एकल्याच्या कुडीच्या ओडण्यांक बली जावंक पुरो. विविध नमणेच्या बुलवण्यांक आमी बली जाता आनी ह्यो ओडण्यो आमचे ते आसतात. ह्यो जावन आसात वांकड्यो वाटो, जिविताच्यो वाटो न्ही. तर ह्यो वाटो जर तर सोडनो सारक्या वाटेक येजय जाल्यार आमकां कोण जाय? देवाचें उतर जाय. देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय, तें नियाळूंक जाय आनी देवाच्या स्पिरिताची सकत आमची करून घेवंक जाय. तर मोगाळ भावा आनी भयणी, आज हें फेस्त संभ्रमतना ते ती वाट सोडून नव्या वाटेन गेले, आपल्या गांवाक ते फाटी गेले. ते एक जण आसले, तांची नांवां चारित्रीक रितीन अशें म्हणटात कास्पार, मेल्कियोर, बाल्ताजर. त्या घरायांची नांवां कास्पार, मेल्कियोर, बाल्ताजर. म्हणटात एकलो इंडियातान आयिल्लो खंय, एकलो एशिया आफ्रिकांतल्यान आयिल्लो खंय, एकलो एशिया मायनरांतल्यान आयिल्लो खंय, अशें पुरो सांगणी आसा. पूण खंयच्यान आयिल्लें कोणाकी सारकें गोत्तू ना. तांच्या तेगांची हाडां आमच्या जर्मनीच्या कोलोन म्हणल्यार एका महादेवळाच्या फाटल्यान पुरल्यान थंय एक रेलीक म्हणलें आसा. जायतो लोक थंयसर वेता. ही पुरो एक चारित्रीक एक आमच्या मुखार देवून आयिल्ली एक रिवाज. पूण ह्या तेगा रायांनी तेगा ज्योतिशींनी जेजूक मान केलो आनी ती वाट सोडून दुसऱ्या वाटेन फाटी गेले. ताचे तावन जेजूक सल्वासांव मेळ्ळें. जेजू वाचलो मरोवन हेरोदाच्या हातांत. तशें हांव आनी तूं जर तर आमची वांकडी वाट सोडून नीट वाटेन संपकल्या जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे संपलेल्या आमी एक नेकेत्र जावंक पावतल्या. तूं आनी हांव नेकेत्र जावन नेकेत्रान कितें केलें? जेजू खंय आसा म्हूण दाखयलें. आनी ह्या संवसाराक जेजू खंय आसा म्हूण आमी दाखयत जाल्यार हांवें आनी तुवें सोम्याच्या उतरा प्रमाणे चलूंक जाय आनी एक नवें नेकेत्र जावं दी. हें भाग आमकां समेस्तांक लाभो म्हूण मागया. आमेन. दय करून उबी रावात. एका देवाते आमचो बोवाळ तूं सारया सत म्हणटा देवाक सर्वपुत्रता बाप्पा सगळ्यांनी प्रथम चार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र गर्भेत जालो आमकां मरियेंतान जल्मलो पांच प्रतकांत ताणें कश्ट सोंसले ताका कुसार जडलो तो मेलो आनी ताका निके पेलो त्या मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गाक चडलो सर्प देवाच्या उजवार बसला तें ताण जिव्यांची मेल्ल्यांची मुक्ती करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे मुक्तणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत. आमेन.
बहु दयाळा बापा, वांकडी वाट सोडून सतानी तिचे वाटेन सोलोंक पवित्र पुस्तक आमकां प्रेरण जाता म्हणलें आमी आज शिकल्या. ह्याच वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी म्हणून मागून ही प्रार्थना तुजे मुखार उसारता. तुमचो उलो बाळोक जेजो मुखान बापा आमचेर बेसावंक घाल. बाळोक जेजू मुखांत्र बापा आमचेर बेसावंक घाल. पदवेदार बापा, संवसारभर विस्तारलेले पवित्र सभेक एक ओड कुटाम म्हणून लेखून तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखोवन दिल्ले वाटेर कुद्द चलोवंक आनी हिंडाक मुखेलपण दिवंक तुवें विंचून काडलेल्या आत्मीक वडिलांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. तांचे आत्मीक जिवीत सर लोकांक आमकां तुज्या मोगाची कुणाजायशे कर म्हूण मागता. बाळोक जेजो मुखान बापा आमचेर बेसावंक घाल. आमच्या कुटुंबांत विंचून काडलेल्या धार्मीक भावा भयणींनी बायबलीक मौल्यांनी विश्वास आनी तीर रावोवंक आनी तुजे मिसांव मोगान आनी व्हड आसक्तेन करूंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण मागता. बाळोक जेजो मुखान बापा आमचेर बेसावंक घाल. कुटुंबा जिविताक वेंग मारल्या समेस्त आमच्या क्रिस्ती भावंडांनी स्वदमन, समाधान, सोंसणीकाय, मोग, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, बळेपण आनी संतोष हाडटा ती वाट विंचूंक आनी कुटुंबा जिवीत फळादी करूंक उर्बेन बर म्हूण मागता. बाळोक जेजू मुखांत्र बापा आमचेर बेसावंक घाल. एकामेका हाताक हात दिवन बाळोक जेजूक मान करूंक आदार लाभयल्या समेस्त दानींनी, हिताचित्तांकांनी, स्वयंसेवकांनी आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या समेस्त उदार मनाच्या भावा भयणींनी वैयक्तीक जिणयेचो संतोष आनी समाधान जोडूंक तशेंच कुटुंबाच्या मागण्या मुखान बळवून क्रिस्तांवां जावंक आनी तुका साक्ष दिवंक फावो कर म्हूण मागता. बाळोक जेजू मुखांत्र बापा आमचेर बेसावंक घाल. आयच्या ह्या दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमल्या समेस्त भावा भयणींक तुजो भरपूर मोग, निरंतर रक्षण, बरी भलायकी आनी जिणयेन दादोसकाय लाबोवन दी म्हूण मागता. बाळोक जेजू मुखान बापा आमचेर बेसावंक घाल. काकुळदरा देवा, दैव सहाय पिळ्ळे एक लायक फुडारी तुका बरी साक्ष दिवंक पावलो आपल्या जिविताचें बलिदान करून ताचेंच प्रेरण घेवन आमी तुका खरें साक्षी जावंक आमकां आदार दी आनी तुवें शिकयल्या वाटेन चलोवंक आमकां शिकय. ही आमची प्रार्थना तूं मानून घे आनी आमकां कितें फायद्याचें, कितें आमकां गरजेचें तें सगळें तूं आमकां दया कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पांच संको 6 गीत संको 19, 5 संको 6 गीत संको 19. Srâsna prasobi, tu castevo pundita, tu wins the lindini, khalti am chinchini, moganti samarpita. Tu wins the lindini, srâsna prasobi, tu castevo pundita. Dilidini, kalti amchi chini, moganti samarpita.
संजिणी असो त्याग आमच्या कष्टाचो दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता तुवेंच दिल्ली जिवी सुरसना प्रासोबी तुकाच देवो कोण दिता तुवेंच दिल्ली देवी खाती आमची जिणी मोगात ती समर्पिता मोगाळ बहिणी भावानो बालका जेजूच्या या फेस्ता दिसा आमी भेटून उण्या वयनाचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेक्या पवित्र विचारावाक सगळेस्पोर मानून घे जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुबदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबें यासो तुझे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया वर्षामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सपदवेदरांनी सासनाच्या देवा सवकाळी आनी सवतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आमचे दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजें सामकां आनी एक देणें आमच्या दिन वासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल सडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कुरपेन वाडत वेता देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो सगळो दळबार तुका मान भोवमान दिता तांचे बराबर आमचे ताळे मेळोवन तुजें कीर्तन निरंतरी गायता Darbarazo serves por tu Sergani somsar Mărla tuja वैभवा Sergani somsar Mărla tuja वैभवा Unsegi tuka jai 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 unsegi tuka jai 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 Serves poraci navi Yeta taka jai jai Serves poraci navi Yeta taka jai jai Unsegi tuka jai 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 unsegi tuka jai 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 बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तीन सव जीवनी पवित्रपणूक जाता उदें ती तान आसता ते प्रियान तुका एक निर्मळ बटवणी करच्याक एक काश परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेडोवच्याक आमी आदल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची
तेच परी जेवण जात आसताणे कास घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत, पातकांचे मुखसने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस मनशा पसोत तें वारवतेलें, हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो घोट परगटुया. Jesu, तुझे मरण आम्ही समरंता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा, तुझ्या येया सोम्या जेजू आम्ही बापा आमचे सोडणे पसोत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणाचो, ताच्या आनंद बरीच पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गात चडण्याचो आनी भक्तीपूर्ण उडास करता. तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीनारे रक्तान पुसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बर आनी जेजू समेत एक कूड आनी एकत्म आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत आमकां मुरयेच्या, तुज्या भगेवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बालये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापाच्या आनी पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मनियरां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाड सुद्दां तुज्या पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रतिमोगांत तीर कर. तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपटलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीकी आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार भापा संवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवाचें उतर आमच्या जिणयेक एक उजवाड. ह्या देवाच्या उतराक मान दिवन सम्यान शिकयिल्लें मागणें आतां आमी सांगता एकवटान म्हणया. आमचे बापा, सगळ्यांच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पळोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्पराचो वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्तीन नेतृत्वांतल्या आमकां तुजे उदार काकुती स पातकांतली सुटय आनी स आकांतांतली वाटय. कित्याक लाजराची पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पयसुवेच्या बावरताचे दीश घाल आनी तुजे कुशमणी तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट सरयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. फेस्ताचे संदेश आनी क्रिस्ताचे समाधान एकामेकाक वांटून दिवया. देवाची शेळी संसाराची पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराची पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराची पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. मोगाळ बहिणी भावानो, हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत म्हणलो सोमिको. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपणे मेळलेली आमस मेस्तां सुभागी. सुम्या तुमचे पितृचे म्हाका फावो ना पूण तुज्याच म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताक आमकां सांबाळूं. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. नवीन जिवीत जोडतेल्या मुझी मास खरी खाण रगत खरे पिवन सासवीक जिवीत जोड दिता. तुमची जिवीत तेणे मोलादी जेजू चडवून दारा. तुका त्रिकताव सेवच्या क्लालेता जिविताच्या उंड्या. तुमची जिवीत तेणे मोलादी जेजू चडवून दारा. तुका त्रिकताव सेवच्या क्लालेता जिविताच्या उंड्या.
संसर्गीच्या तोटांतली ती दाकांची वार तुम्ही सर्तीचे फांटी सर्गिया मुजो तुमचो मोगाळ देवा माली दाका तोटासो मुझे तई कोटून तुम्ही रावशा जाल्यार यतेश फळ दिवंक पावतेल्या मुझे शिवाय तुमच्यान कितेंच करूंक जायना कोणावीक जात उरतेल्या तुमचे जिवीक देणे मोलादी जेजू सोडवून दारा तुका अत्रेकता सेवच्याक लालिता जिविताच्या उड्या तुमचे जिवीक देणे मोलादी जेजू सोडवून दारा तुका अत्रेकता सेवच्याक लालिता जिविताच्या उड्या पान संको 13 गीत संको 36 जेजू सोम्या आत्मीक खण तूं जालाय आमच्या दन्यांत दैवीक कृपेन भरताय मोगावेगेन घेताय आमच्या वोड सोडवणारा काळजांत आमच्या आयलाय जेजू सोम्या आत्मीक खण तूं जालाय आमच्या दन्यांत दैवीक कृपेन भरताय मोगावेगेन घेताय आमच्या वोड सोडवणारा अर्गा जेजू तुकास आमकां दिल्ल्या काळीस दादोस केला अज्ञात खुशाल केला जेजू तुकास आमकां दिल्ल्या काळीस दादोस केला अज्ञात खुशाल केला रक्तान तुझ्या वस्तू करताय विंसणार तुझ्या देण्या आमकां भरताय सर्व उपकारान तुझ्या अर्गामी दिता तुमशेक तुझ्या खालजावन जियेता अर्गा जेजू तुकास आमकां दिल्ल्या
दोस केला रत्न्याक खुशाल केला जेजू तुकाच आमकां दिल्या काळीज दादोस केला आत्म्या खुशाल केला प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिले. हे तुझे मोगाचे येवजणे पसत हो दिन वचनसे संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकडूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. दयकन बसात. मोगाच्यानो पयलें तुमकां सर्वांक जेजू बाळकाच्या फेस्ताचे शुभाशय आमी पाठयता. जेजू बाळक ह्या नव्या वर्सा तुमकां सर्वांक आशिर्वादांनी भरून दी आनी तुमकां राखून दी आनी तुमची सर्व योजना प्लॅन्स कितें पुरो आसा जेजू बाळक ताच्या बेसावांनी ते सर्व योजना सुफळ जावं दी आनी बरी भलायकी तुमची जावं दी म्हणून आमी मागता. परत तुमकां सर्वांक बाळो जेजूचे बरें फेस्त. हॅपी फीस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. आयचे हे मिसाचें बलिदान भेटयल्ले प्रधान याजक सावन मानदेक बाप आर्चबाल्ड गोन्साल्वीस, प्रस्तुत ऋषीवना राणीपुरंदास आमच्या आध्यात्मिक केंद्राचे निर्देशक ते जावन सेवा दिवन आसात. हांगासर येवन मिसाचे बलिदान भेटोवन भोव अर्थभरीत शिकवण तांणी आमकां दिल्या. शर्मावा वेळार आम्हा सर्वांक आशिर्वादीत करच्या बाप आर्चबाल्ड जेजू बाळक तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. तुमचें याजाकी मिसांव ताज्या सुकुरपेन भरलेलें जावं दी. सर्व रितीन देव तुमकां राखून दी म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं फादर आर्ची. सहा भेटवणी केल्ले आमचे याजाक सावन आसात. बाप विलियम विगार आंजलोर फिरगज, बाप विनोद आनी तशेंच बाप प्रकाश तावरो. तुमकां देव बरें करूं. आयचे ह्या मिसाक भोव मधुर थाळ्यान आमकां गितां गावन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वर्त्या रितीर भाग घेवंक आमकां कुमो केल्या. कोयराचें नांव जावन आसा टीम ड्रास्पा. कोयराच्या सर सद्यांक देव बरें करूं आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता. देव बरें करूं. हे मीस जावन भायर वता आसतना तुमच्या हातांत असल्यो कडतिल्यो हांगासर चेरार सोडच्यो, कित्याक कडतिल्यांत आयची आनी फाल्यांची सर्व कांतार हांगासर आसात. त्या देखून हांगासर सोडवेचें सांगात आस. कोणे परत वेहिकलां घेवन आयल्यांत तुमचे लागीं एक ल्हानशी कालती विनंती. मीस जाल्ले उपरांत कितले बेगी जाता तितले बेगी तुमची वाहनां तुमी काडची. 10:30 वरांच्या मिसाक येवच्यांनी वाहनां हाडना आसात. जायतो लोक भायर उबे रावून आसा. त्या देखून तुमच्या लागीं एक कालती विनंती. सर उबी रावया आनी बाळक जेजूक अर्घा मागणें आमी भेटवया. बाळक जेजूक अर्घा मागणें. एबो उद्दार बाळक जेजू, तुज्या मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजी काकुळदी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापाच्या इमाजे मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मज जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजूक. आमेन. आशिर्वाद आमी सोडया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले विसनार आशिर्वादां वतो.
उसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचेर व्हड उपकार Jesu barka naman tuka Jesu barka wenden tuka Besawam cirgal walay kurpisan Winging tuja sada sambanduvol Besawam cirgal walay kurpisan Winging tuja sada sambanduvol Jesu barka naman tuka Jesu barka wenden tuka Besawam cirgal walay kurpisan Winging tuja sada sambanduvol Besawam cirgal walay kurpisan Winging tuja sada sambanduvol Dipon sadun ayloy ya संसारी मुनशारूप घेतले मुरीद्वारी पाकान बुडलेल्या तुझे परचे उदेव रायलोय तू सूर्या बरी जेजू बाळका नमन तुका जेजू बाळका वंदन तुका बेसावम cirgal walay kurpisan Winging tuja sada sambanduvol Besawam cirgal walay kurpisan Winging tuja sada sambanduvol Mungal putra sowe Aungwar mori आशीर्वादी आमकां बगेन कृष्णाचे कृपेन योनाराम आमचे देवा आमच्या अंगसमनले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन